सुरुवातीचे गायन आम्ही गाऊया. सगळी आम्ही एकठांय जाऊया. हे 26 पान 13 A26 पेज 13. सगळी आम्ही एकठांय जाऊया, सगळी आम्ही लागीं जाऊया, दुनिया देवाक वाखाणुया, आनंद आमचो ताका जोया, तारुण्यातूं कोणो दुनिया, जिवितांतूं सोडून दुनिया, आमकां भुरग्यांक बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. जो आसलो, जो आसा आणि सदांकाल आसतलो ते देवा बापाची कृपा आणि शांती तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. भाव म्हणून ह्या मिसांत आमी वांटो घेत आसतना क्रिस्तोव इनास विएगस हाचे पासत आनी तशेंच सेबास्तियाना गोन्साल्वीस हांचे पासत मागुया पयल्या म्हयन्यांचो उगडास हे आमच्या भाव भयणां खातीर तांची गोच्ची कोत्तात. स्वर्गीच्या बापान तांकां आपले शांतींत आपले विसवांत घेवंक मागतना आज आपलो वाडदीस हो बर्थडे समारंभ केल्या पासत मागुया मार्गरिता विएगस आनी फ्लोरा आफोन्सो तशेंच लुईस गोमिस मागूंक लायला. बेर्नादेत मार्ता डिसोजा ही आमची भयणी पासत जी सोंपून गेल्या. स्वर्गीच्या बापान तिका सासणीक शांती दिवं. तशेंच मागुया आमची पिडीवंत भाव भयणां पासत युजेनिया कार्दोज, मिलाग्रिना डिकोस्टा आनी दुसरी आपआपल्या हॉस्पिटलांनी कोश्ट संस्थात पिडींत आसात तांचे पासत मागुया. मागुया आमच्या गोंयांत आनी अख्ख्या भारतांत ही पिडा कोरोना व्हायरस सारकी उणें जावंक नाच जावंक आमी एक एकल्यान आपआपली काळजी घेवंक आनी देवान आमकां राखूंक आनी सांबाळूंक. आज पवित्र सभा करता उगडास भाग्यवंत लुईस गोंजाग हे तरणाट्याचो 16 वर्सांचे पिरायेर जेजुईत संस्थेंत तो भितर सरलो आनी पेस्ट पिडा तांची सेवा करता आसतना तेच पिडेंत लुईस गोंजाग सोंपलो. एक आस्तीक फामिलींतलो जावनूय आपलें जिवीत ताणें बापाक भेटयलें. ताची देख घेवन भोव करून सेमिनारींनी शिकतेल्या तरणाट्यां पासत आमी मागुया ताणें अदीक आनी अदीक देवाक भेटलेले जावंक. हांव पातकी सर पदवीदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तनान विचारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो गूढ अपराध. हे पासत भाग्यवंत सदांत संकवार मरी सगळ्यांक दिवतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेश्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं, सगळीं आमची पातकां बगसूं आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. Isa
प्रार्थुया. सर्वेश्वरा सूर देण्याच्या दातारा, तुझ्या आदारान भाग्योन लुईस गोंजाक निर्दोशी आनी प्राचिताच्या जिविताची आमकां एक विचित्र देख दिता. ताची विनवणी मानून घे. ताचे निर्दोशी जिणेचो आमी पाटलाव करूंक ना, तोरूय प्राचितान तुजेशी परतूंक आनी काळजाचें निर्मळपण जोडूंक आमकां कृपा दी. आमच्या सुमिया तुजे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सभे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजूर चलयता सासनांच्या ससनांक. आमेन. आमेन. उत्पत्तीच्या पुस्तका वेले वाचप. त्या दिसांनी सर्वेस्परान आब्रामाक म्हणलें, तुजो देश, तुजो घोराबो आनी तुज्या बापायचें घरदार सोड, आनी हांव तुका दाखयतलो त्या देशांत वच. हांव तुजे तावन एक व्हड पोरसा उपजयतलो. तुजेर हांव आशिर्वाद घालतलो आनी तुजें नांव इतलें श्रेश्ठ करतलो की आशिर्वाद घालपाक लोक तें नांव वापरतलो. तुजेर आशिर्वाद घालतात तांचेर हांवूय आशिर्वाद घालतलो. तुजेर शिराप घालतात तांचेर हांवूय शिराप घालतलो. प्रितुमे वेली सगळीं कुळां तुजें नांव घेवन आपणाचेर आशिर्वाद मागतलीं. सर्वेस्पराच्या उतराक पाळो दिवन आब्राम भायर सरलो आनी लोटूय ताच्या बरोबर गेलो. आब्राम हारान गांवांतलो भायर सरलो तेन्ना ताका 75 वर्सां आसलीं. आब्राम साराक, आपले बायलेक तशेंच लोताक, आपल्या बाच्याक आनी हारानांत सगळी गिरेस्तकाय आनी पोरसां जोमलोली तितली घेवन कानाचे वाटेक लागलो आनी थंय पावलो. शिमेच्या पवित्र जाग्यार पर्यान म्हणजे मोरयेच्या शिंडूर रुखा पर्यान ती भोंवली. त्या काळार त्या गांवांत कानाकार लोक रावतालो. आब्रामाक दिश्टी पडून सर्वेस्परान म्हणलें, हो देश हांव तुजे संस्थीक दितलो. आनी आपणाक दिश्टी पडलेलो त्या सर्वेस्पराच्या मानाक आब्रामान एक वेदी बांदली. थंय तावन बेतेलाचे उदेंतीक आसलेले दोंगरी तालुके पर्यान तो गेलो आनी थंय ताणें आपलो तंबू ताणलो. त्या तंबूचे ओस्तुमतेक बेतेल आसलो आनी उदेंतीक आय. थंय ताणें सर्वेस्पराक एक वेदी बांदली आनी सर्वेस्पराचें नांव घेवन ताका उलो मारलो. थंय तावन प्रवास करीत करीत आब्राम नेगेब पर्यान पावलो. देवाचें उतोरें. देवाचें ओळखा. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावन दी. जी पोरसां देवान वेंचून काडल्या ती खरेंच बागी. म्हणया, जी पोरसां देवान वेंचून काडल्या ती खरेंच बागी. सर्वेस्पराक आपलो देव म्हूण ओळखता ती पोरसां बागी. असले पोरजेक आपलें दायज करून ताणें वेंचून काडल्या. स्वर्गार तावन सर्वेस्पर नदर घालता. सगळें मनशाकूड ताच्या म्हऱ्यांत आसा. जबाब, जी पोरसां देवान वेंचून काडल्या ती खरेंच बागी. सर्वेस्पराची कोण भक्ती करतात, ताच्या माय मोगाचेर कोण विस्वास ठेवतात, तसल्या मनशाचेर ताची नदर बसल्या. तोच तांकां मरणांतली सोडयतलो. तोच तांकां दुकोडाच्या काळार दानो दितलो. जबाब, जी पोरसां देवान वेंचून काडल्या ती खरेंच बागी. आमचो आत्मो सर्वेस्पराची वाट पळयोनूच आसा. ताचे भायर आमकां आदार ना, राखण ना. जसो तुजेर आमचो विस्वास सर्वेस्परा, तशी आमचेर देवूं तुजी प्रिती. जबाब, जी पोरसां देवान वेंचून काडल्या ती खरेंच बागी. उद्गार.
देवाचें उतर जिवें आनी सुडसुडीत, तें ताच्या काळजाचे ओत्रेक आनी चिंतना पारखिता. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान महिमान तुका आसूं. जेजून आपल्या शिसांक म्हळें, तुमी नीत करूं नाकात आनी देव तुमची नीत करचो ना, कित्याक तुमी नीत करशात तेच तरेन तो तुमची नीत करतलो आनी तुमी जोगशात त्याच मापान तो तुमकां परत जोगतलो. तुज्या भावाच्या दोळ्यांत आसा तें कुसकूट तूं कित्याक पळयताय आनी तुज्या दोळ्यांत आसा ती पाटी तुका दिश्टी पडना. तुज्या दोळ्यांत एक पाटी आसतना तुज्या भावाक तूं कसो म्हणटाय, राव तुज्या दोळ्यांतलें कुसकूट म्हाका काडून दी. दोंग्या, तुज्या दोळ्यांतली पाटी पयली काड आनी मागीर तुज्या भावाच्या दोळ्यांत कुसकूट काडून तुका निवड दिश्टी पडटलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वखाणी तुका क्रिस्ता. भयणी भावांनो, जेजू आयज आमकां आमच्या दिसा दिसपट्ट्या जिविताक उपकारता तसली उत्तम शिकवण दिता. प्रत्येक राज्यांत, प्रत्येक गांवांत नीत म्हूण आसा आनी नितीदार म्हूण आसात. आनी नितीदार तरेतरेच्या पावंड्यांचेर आसात. सुप्रीम कोर्टांत पुरायन आसात आनी ते जाणात आनी आमी जाणात नीत करप एक अवघड काम. देखून जायते फावटी मोठी मोठी पुस्तकां एक धाकटुली नीत ताचो जजमेंट दिवपाक हजारांनी पेपर्स आनी हजारांनी पानां बोत्तात ते. भाव भयणीनो, आमी गोंयकारांक भोव करून एकामेकाचेर नीत करपाची खूब मोठी सूय आसा. आनी जंय जंय गोंयकार शिंपडलेले आसात थंय जायते फावटी तें सारकें दिश्टी पडटा. ते मागीर गाल्फाक जावं, ते मागीर इंग्लंडाक जावं, ते मागीर अमेरिकेक जावं, खंयच्याय जाग्यार आमकां तें दिश्टी पडटा. एकामेकाची टिका करप, एकामेकाक काला उडोवप, चुकी काडप. जायते फावटी धाकटुले कुसकुटाची चूक आमी घोणी भाशेन वयतान पळयता. घोण कितें करता, वयतान पळयता. धाकटुलें पील आसा कोंबयेचें, कितें तरी खावपाक आसा आनी झूप करून झोंपय मारून घेवन वता. ताचे दोळे पावरफूल, ताका लागून ताका दिश्टी पडटा. भाव भयणीनो, जायते फावटी आमी ही घोणी भाशेन जाता. आमच्या भाव भयणींच्यो चुकी काडून तांची नीत करूं. आज जेजू आमकां म्हणटा, कितें म्हणटा, नॉट कॉन्डेमनेशन बट कंपॅशन, नॉट क्रिटिसिजम
बट कन्सर्न. आनी भोव करून आमची जजमेंट बाबा म्हणून सिवियर सारकी ती घरांतूच जावन सुरू जाता. आमची जजमेंट स्ट्रिक्ट एंड सिवियर. दुसरें तोवे पूण म्हजें सवें आय मेक लॉट ऑफ कन्सेशन्स फॉर माय सेल्फ. जेन्ना हांव म्हजेरूच नदर मारता तेन्ना हांव म्हजे चुकी पुरान धाकटुले म्हूण समजता. पूण तेच मापान हांव दुसऱ्यांची चुकी समजना. देखून जेजू म्हणटा तूं नीत करता तेच तरेन तुजो बाप तुजी नीत करतलो. तूं जोगता त्याच मापान तोय तुका जोगतलो. आयज आमच्या मनांत तें हाडुया. सोंपेपणी आमी एकामेकाची टिका करता, एकामेकाची नीत करता, एकामेकाची सेंटेन्स मारता. जायते फावटी सोदून पर्यंत काडिना कितें सोत आसा कितें फोट आसा. आमी सोदून काडिना, मारलें सेंटेन्स. भाव म्हणिनो द की वर्ड इज ह्युमिलिटी. कालतीकाय. जेन्ना आमी कालती तेन्ना आमी एकामेकाक समजते. जेन्ना आमी कालती आमी चुकी करता आमी पडटा म्हूण समजता तेन्ना आमी दुसऱ्यांक बोगसणें दोया काकूट दिवंक पावतले. म्हणटा द की वर्ड इज ह्युमिलिटी. इफ वी आर हंबल इनफ टू एक्सेप्ट आवर ओन वीकनेसीस, we will try to understand our fellow brothers. जेजू आयज आमकां तेंच करूंक आपयता. कालतीकायेन एकामेकाक समजूंक. नॉट कॉन्डेमनेशन बट कंपॅशन. नॉट क्रिटिसिजम बट कन्सर्न. हीच कृपा एमिसांत तेच जेजू लागीं मागुया. बिटोरेंग आमी गायन गावया. तुकाच बापा सी 30:8 पान 40:4 C38 पेज 44. Tukas Baba, Sol Moche, Pita Tukaegane. Tukas Baba, Sol Moche, Luce se Kokashele. Moche Hatge, Moche Maige, Srikar Kora Takoshe. Tu somos por Guru, Shukobo, Sogyandiru. Tukas Papa, Sur Moche, Pinta Tukaegane. Tukas Papa, Sur Moche, Luce se Kokashele. भयणी भावांनो, हे आमचें बलिदान सोरपविदार देव बापाक मानतात असलें जाल्यार पुरो म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानांत आनी मोहिमेन आमच्या आनी आख्खे पवित्र शुभेच्छा दावाक सर्वेस्पर मानून घेवन सर्वेश्वरा भाग्योन लुईस गोंजाका वरी आमकांय कुरपेच्या नितळ निर्मळ शेळ्यान नेटवून हे पवित्र जेवणांत वांटो घेवंक फाव कर. तुज्या सुपाम देण्यांनी आमकां भर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूची नांवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक बागता. सर्वेश्वराक आमचे देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेश्वरा पवित्र बापा, सोरपदवेदार आनी शास्त्रांचे देवा, सोर्वकाळी आनी सोर्वताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमचेच फायद्याचो.
श्रेष्ठ गुणांच्या दादल्यांक आनी बायलांक उपजोवन दर एका काळार तूं तुजी पवित्र सभा नव्या बळान सुफोड करताय. तुजे विस्वासी मोगाचे तूं तांकां गोंय करताय. तुजे सोडवणीचो फोड आमकां लाभच्याक तांच्या उत्तम जिविताची देख आमच्या दोळ्या मुखार सदांच आसा आनी ती आमकां आपल्या मागण्यांनी आदार दितात निरंतरी. देखून सगळ्या दुतां भक्तां सांगाती संतोशान आमी तुजी स्तुती उच्चारता. पवित्र 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 दोळबळांचो सर्वेस्पर तूं. बाप्पा खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणांची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून इनेरी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रगत. आपलीच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन पासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तेच परी जेवण जातूस ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन बसलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियात. म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक करोराचें रगत पातकांचें भक्षणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गुरपूर घटुया. जेजू मेलो, जेजू जिवंत जाला, जेजू नव्यान येतलो. बाप्पा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. हो जिविताचो उंडो आनी सरवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केली देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आम्हा समेस्ता. पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमचे पापा साहेबा, फिलीप आमचे बिश साहेबान सगळी याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणींची विसाची भेट सोंपून गेल्ल्या पासत भेटयतल्यांची दया कर म्हूण मागता. आमकां मारये देवाची आनी आमची माई सांगता. तिचो पोती भाग्यून झुजे भाग्यून दोनूत आमचो आस्कारी भाग्यून मिगेल आनी सोर काळी तुका मानवल्यान ते सगळे भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वाडय. तांचे सांगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवीदार बाप्पा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणांच्या सासणांक. भयणी भावानो आमचो देव मोगाचो देव, आमचो देव भक्षण्याचो देव, आमचो देव काकुतीवंत देव आनी ताचे भाशेन ताची भुरगीं आमी जावंक जेजू आमकां आज दाखयता. नीत करिनाकात. देवूय तुमची नीत करचो ना. दियात भक्षणे दया काकूत आनी देवूय तुमकां दितलो. अशें जावंक जेजून शिकयलेल्या मागण्यांतल्यान बापाक उलो मारुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी गोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां तारणेन पळोवन दिवं नाका. सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवार.
दया करून जिवितांत तुजी संस्कार आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोबरसानो त्रेकता. तर आमकां तुजी उदार काकुतीन सुरपातकांतली सुटोई आनी सुराखंडांतली वाटाय. विकाग्रा सोडती पदवी आनी मोहिमा तुजी शासनाच्या शासना. तुमी जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन पुतांक म्हणली तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र विचार भारताचे दिश्ट घाल. तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूं तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येता राजवट चलयता शासनाच्या शासनांक. आमेन. जेजूची शांती सदांकाळ तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. खुशालकायेन एकामेकाक जेजूची शांती वांटुया. देवाचे शेडे संसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कर. देवाचे शेडे संसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कर. देवाचे शेडे संसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. देवाची शेळी संसाराचे पाप काटती. हे जेजूचे जेवणांत आतां वांटू घेतिले आमी सुभागी. सोम्या तुवें मोशे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या कावंतरान म्हाका भलायकी मेळटली. सोर पोदवेदारा आनी काकूतसारा देवा, तुजे आख्खे रचनेचो तूं अप्रिमीत मोग करताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडेखाल कश्टवतल्यां पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता ती कोनवाळायेन आयकून घे. ही अवचीत सुरू जाल्ली पेस्त पिडा नियंत्रणा खाल येवंक हे पिडेक लागून दोगदोगतल्यांक बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबांक फावो ती बोड शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सुरशी येता. हे पिडेचेर अभ्यास करून विज्ञानानी एक वॅक्सीन सोदून काडला. ते मनशा कुळाक गुणादीक पडल्या पुरो म्हूण तुजे लागीं आमी मागता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक परजेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. प्रार्थुया. सर्वेश्वर आमचे दयाळ बापा, देवदूतांच्या कानान तुवें आमकां दादोशी केलें. भाग्योंत लुईसाची देख घेवन
तुकाय देण्या खातीर नित्य काळी दिन वासूंक आमकां कृपा दी आनी आमचे पातकी सैमाचे आनी संवसारी वर्णवण्या मदें निर्मळपणाचें मोल ओळखूंक आनी पवित्र जेवणाचे घोटाळे निर्मळपण सांबाळूंक आमकां भोव करून आमचे तरणाट्यांक फावो कर हे आमी मागता क्रिस्ता आमचे सुमया वरवीं आमेन. आज आमच्या गोंयांत शाळा एके भाशेन सुरू जातात. जरूय भुरगीं शाळेक वयचिनात तरूय शिकोवपी शिक्षक शाळेंत वेतले आनी आपलो पाठ ऑनलायन आमच्या भुरग्यांक मेळो शिकोवतले. खेरीत भाशेन आमच्या शिक्षकां पासत आनी आमच्या भुरग्यां पासत आमी मागुया आमचीं भुरगीं जाणवायेन पिरायेन आनी कुरपेन देवा आनी मनशां मदें वाडूंक. सर्वेस्पर तुमची सवय आसूं तुमची सवय आसूं आनी सोरपदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात जेजूच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे ओडकार शेवटाचें गायन गावया. जय दिवंत आमचो देव. यू 30 आणि 3 पान 248 यू 33 पेज 248.